मामा आता आमका सारखे सांग प्रत्येक आमचो टीव्ही बद्दल कितले दिस जाले रे रावलेलो सारको येतली टीव्ही करून पहिले खूप टीव्ही घेऊन दात वय रे लावपा आलता बाबू दुकानावले खाना काका दिले हाडू नका कितें ना खाणाची बरी न्हू थंय तेंची ती शोकेस हा शोकेसीन भितर ती टीव्ही वाचना व्हडली टीव्ही न्हू ती तेंगेर कितें आहा त्यांचो मोबाईल न्हू सारको चलना रेंज बीन त्या मोबायलाक येना ओल्ड मोबाईल त्यांचो अर्पित म्हणून कोण एक भुरगो खंय म्हापशेचो आमची व्हिडिओ पळोवन खंय तेका हेल्प करूंक येयलो आनी तेका फोक घेवपाक खंय पयशे दिला पळय कितले फोक हाडला पळय तसो 2-3 हजाराचो जालो आता हो तिकट उरला बाबा मजा 2-3 हजाराचो फोक ते पडणे आले न्हू आता 10 वर्सां आली न्हू सेट टॉप बॉक्स नेवे लागतले ते म्हणटा कितें फूल हे घातलें नवीन 20,000 बॉक्सां बी फूल नवीन घातलें फुल सेटच घालचो पडटलो खूप वर्सां आली न्हू मामा तेका काढ मरे सायकल भायर बाबू दुकानावले खाना काका दिले हाडू नका कितें ना खाणाची बरी न्हू तातयां घेवन आनी खावंक तातिया आनी काट नाका खावंक तर पैसे खायना पिठा खाणाचो बरें तसले झाड अशे लायत जाल्यार जाता गे घरा कडेन हय हय आता जाता न्ही ते हो म्हाका इल्लो कुडको दिता म्हणजे कसो तो आनी काय जाय तुका सांग कसले आहा आनी अशें वनोन झाडां बी हरशीं ती तोंडा पडे ते बघ दसवंतूच दी म्हाका ते थंडी दिता हे खरें दुकानां हाडू नका बघ हय हय काय हाडू नका दुकानार तो खाणा खायना तो चल आता आम्ही प्रतीकाक घेऊन वयता सायकल चलोवपाक पळोवया तरी कशी चलयता तो हा बरें बरें हा मागीर तूच घातली आता हांव बसो मरे फाटल्यान म्हाका व्हरतय मरे व्हर रे बय कितें व्हर मरे म्हण रे तू बसा जाल्यार आपणाचो टायर फुट्टलो प्रतीक तेका म्हण तू बसाच फाटसून जाल्यार माझो टायर फुट्टलो चलय बरो फास्ट चलयता मरे तू आता तुका प्रॅक्टीस जाली तुझे फ्रेंड रे प्रतीक तुझे फ्रेंड खंय सानवी आणि ये स्लो चलय रे स्लो चलय स्लो सो गाईज आम्ही आता वयता शॉपार तिची आई कितें म्हणटा जाणा तेका इतलें म्हणटा तें खाण हाडून दिवं नाका हाडटा जाल्यार कितें तातयां बितयां कितें हाड म्हणटा सो मागीर कितें जातलें जाणा संवय जाता न्हू ल्हान भुरग्यांक मागीर भुरगीं कितें ल्हान आसतना कितें जाता तेंकां एक वस्तू दिली काय मागीर ती तें ना जाल्यार रडटा मागीर सो आतां आमी मातशें तें अवॉयड करया आनीक कितें दिवया तेका दात दाखय दात दाखय दात दाखय दात वय रे लावपा आलता प्रतीकाचा दात पडटलो आता अमाय हय स्लो चलय रे नाव कितें रे काळा काळा मरे तेजें नाव काळा मरे नाव काळा तेजें नाव काळा सो गाईज आम्ही येयलेली आसा आतां वाळपयचे आनी कितें आहा टीव्ही तेंची जाली रेडी भिंतीक लाव नाका म्हणटा ती आनी मेन म्हणटा ते कितें आहा थंयसर जें आहा खबर आसा थंय तेंची ती शोकेस आहा शोकेसीन भितर ती टीव्ही वचना व्हडली टीव्ही न्हू ती सो आमी कितें केलां ते टेबल हाडले आनी थंय दवरले आतां डिश टीव्ही आफयला एकल्याक सो तो रातचो येतलो खंय आमी रात पर्यंत रावोंक शकना हांगाल्यान इतले पयस वचोंक जाय न्हू आमकां गाडी घेवन सो आमी मातशे वखदान भायर सरतली आनी तो येवन मागीर इन्स्टॉल करतलो टीव्ही पुरो मागीर होच काबार देवाची ग्रूप आसा सगळी सारकें न्हू आनी थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता कोणी हेल्प केला पळय तेका आनी त्या बद्दल हांव तुमकां मागीर सांगता कोणी हेल्प केल्या पळय ती सद्या
आता नका घराकडे पावल्या काय सांगता कोणी आणि कसे पळय ते शॉप बन हा मरे बन हा शॉप हे पळय मोये मोये जाल्लेले असा मोये मोये शॉप बंद शॉपार कोणूच ना नका लोकांची नका लोकांची नका लोकांची नका लोकांची नका शॉप बंद आता कितें करतले आता चल या परत आनी काय ऑप्शन ना आनी कितें करतले दारूय बंद हा लोकांक दमपाचे उठोव काय शकना आमी न्हू न्हिदल्या आसतली बाबडी चड नेक्स्ट टायम पळोवया आता कितें तें आता म्हाका एक सांग तू टाइम टू टाइम बरें शिकतलोय होय काय शिकचो नाय शिकतलो काय शिकचो ना शिकतलो मस्ती करतलोय ना आनी तू तर बरो शिकत मस्ती करिना जाल्यार तुका कितें मेळटलें म्हाजे कडल्यान टेप टॅब मेळटलो तुका तेजेर कितें मस्ती करपाचें न्हू शिकपाक तुका तो हा कळ्ळें मुगो आनी तेंगेर कितें आहा तेंचो मोबायल न्हू सारको चलना रेंज बीन त्या मोबायलाक येना ओल्ड मोबायल तेंचो ना रे सो टॅब पळोवया तुका न्हू हय काय नाका पूण मस्ती करीत आनी आईक आनी मामांक त्रास करीत जाल्यार दिवचो ना टच करीना तुका त्रास करीत जाल्यार दिवचो ना करीना चल तर या आता प्रतिकाच्या फ्रेंड प्रतिकाक खेळपाक आफयता पळय काय बरें वचना रे खेळपाक तुझे फ्रेंड मरे पळय चांदवी हा कितें नाव जान्हवी पळय कितले फास्ट चलयता तो सायकल पळया तेका फास्ट सारकी सायकल दिल्या खबर आहा हांव तुमकां थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता की पळय तो इतलो हॅपी आहा सायकल घेवन भोंवता आता सांग म्हाका तू टीव्ही कडेन काय काय बघतलोय युट्यूब आनी आणि युट्यूब कित्याक बघतलोय युट्यूब बघपाक तुका ती टीव्ही न्हू तेजेर न्यूज पळोवंक जाय कार्टून पळोवंक जाय कार्टून हा युट्यूब ना युट्यूब बिट्यूब पळोवपाचें ना कार्टून बिटून पळोवंक जाय कळ्ळें मरे न्यूज पळोवंक जाय बरें बरें कितें कितें पळोवंक जाय खेळ ओके खेळ बी बघतलो आनी आनी दाखय आनी असले ना तुजे कडेन डिस्काउंट असले ना असा गेलो हाडूंक डिस्काउंट जाय म्हाका पहा मरे हेजे कडेन स्टॉक अगं तू ह्याचेर बस मुगो आसा रे हेजेर कितें कितें हे बॉम्ब रे ते धाकटुले ते फोडटात ते जमनीर मारून आता आता पॉप तुपले ते मराठी माझ्याकडे त्याका दिते हरोच्या घराकडे मारू अते नाका म्हाका ते जमनीर फोडटात ते ती ते ना हे बस ना रे तेजे कडेन हे कोणी हाडले मामाक घातली नाही मारून मारून सगळं सोपयला 2-3 हजार मारतात माका हे लावून येता की केपिया सुधारला आता ना रातचे रातचे रावप ते आता कोण लायत जाल्यार तुका पिसवा म्हणटले मी दिसत तुम्ही गेला पडणार ती रस्त्यावर गो हे कोणी हाडून दिले रे का मी झाले ते पैसे दिले त्या वहिनी भुरग्यान ते ओय आता बघा मला सगळं सांगते दुकानावर हा ते तो नंबर त्यांनी दिले ते पैसे त्या हाड म्हणून हे बघ एका भुरग्यान आमच्या थंय आमची व्हिडिओ पळोवन म्हापशेचो न्हू रे बाबा तो म्हापशेचो भुरगो नाव कितें तेजें हा अर्पित म्हणून कोण एक भुरगो खंय म्हापशेचो आमची व्हिडिओ पळोवन खंय तेका हेल्प करूंक येयलो आनी तेका फोक घेवपाक खंय पयशे दिला पळय कितले फोक हाडला पळय तसो आता 2-3 हजाराचा झालो आता तिकट उरला बाबा मजा 2-3 हजाराचो फोक त्यांनी दिले पैसे त्याका फोन करतात का तो आणि तो काय म्हणा आई त्याका भरपूर दी घेऊन भरपूर दी म्हणून 2-3 हजाराचा मारून मारून सोपयला ए पिस्तूल दी माझे पिस्तूल दी माझे दी रे त्यानं तितक्या फोक मारून का ध्यान ना म्हणा ह्याची त्याका भय दिसता आणि त्या फोक मारून भय येता नाही का भय दिसता घरात फोक मारपाक भंय दिसना ना घरात त्याका भय दिसता
कितले थंयसर फोग मारी रे तू रातची? तुका घरान वयपाक भंय दिसता रातचो हय मरे. आणि हो फोक मारताक तुका भंय दिसना ना कित्याक रे? ते फोग मला खूप फेवरेट. फोगान तुका कितें फेवरेट? ते किटकॅट क्रिकेट आणि हे आणि हे मिस्टर फेवरेट. हे डिस्काउंट 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 डिस्काउंट. फोन दिया रे. मामा आता आमका सारखे सांग, प्रत्येक आमचो टीव्ही बद्दल कितले दीस जाले रे रावलेलो सारको येतली टीव्ही करून? चौथी पहिली खूप हाडटली टीव्ही घेऊन येतलो काका, टीव्ही घेऊन येतो काका. टीव्ही म्हाका आता बघतलो मी टीव्ही, कार्टून बघतलो, खेळ बघतलो. सारको रावलेलो न्हू, उमेदीन रावलेलो न्हू. उमेद नासलो पूण मातसो अभ्यास ना मातसो हे करीत नव्हता. अभ्यास करीना. तो मातसो तरी करून दो. अभ्यास तर करीनय जाल्यार मी टीव्ही आणि सायकल घेऊन घरा वयतलो पग. आता तुम्ही येयला म्हणून तो फोन बंद हा जाल्यार तो चालू. फोनय चालू दिसभर चालू फोन. मग तो फोन चालू. नाजाल्यार तो गुण घेता आणि मारत म्हणटा तो गुण. हो गुणो घेऊन तू मारूंक म्हणटा रे आई. येयलो न्हू शेळसून येयलो का बॅग ती आपटा ती अथंय हांगा बॅग आपडटा. ती आपटा आणि फोन घेता तो पयली पयलो फोन सोदता. फोन जाता हा मागीर तो फोन तो फोनच घेऊन चालतो आता. बंद पडा मरे फोन बघता तो बंद पडा मरे फोन मातसो करे म्हटलं तू मस्ती करीत तुका ना सायकल ना तुका मोबाईल ना तुका टीव्ही. रडून जायना. आणि कशें कितें आहा आता मामा, कशें कितें आहा आता सध्या हेजे आहा? आसता सायकल बिकल चलयता? सायकल बीन चलयता, भायर चलयता न्हू? फोन आणि सायकल चलयता. आज सायकल ना आज फोन कसो सायकलीन. हा सायकलीन भितन फोन. फोन ते भितन ते बागचिटान फोन घालता आणि सायकलीय चलयता, दोनूय चलयता. कोणाचा येयलो न्हू का कट केलो फोन. अरे कोणी म्हणता फोन केलो का कट केलो तरी फोन. हा तू जो फोन कट करताय माझे इतले ते हांव आता कॉल मारता फोन उखली ना कोण. तूच तो फोन कट करताय माझो. बरो अभ्यासात खूप आहा तो मन लावून करीना तो अभ्यास. बरो जर करीत अभ्यास जाल्यार बरो आहा तो हुशार. मन लावून करीना तो अभ्यास. काय जोर येयलो म्हणून कळ्ळें म्हाका कळ्ळें. यो आतां मातसो ब्लॉक करया मगो. आम्ही घराकडे पावल्या आणि दोगांय बत्ती गुल. म्हाकाय थंडी, नाक बसला म्हजे आणि तेका जोर आनी थंडी आणि वैगे कितें सांगू तुमकां. येस आणि आयचो व्हिडिओ पयला आसतलो न्हू. प्रतीक हाली मस्ती करता खंय घरा कडेन, त्रास करता खंय तांकां, तोडफोड करता खंय, दाराचेर बीन खोड मारप आनी ते फ्रिजीचेर खोड मारप. सो असल्या एका न्हू हांवूय केन्ना टॉलरेट करिना. आमी केल्या मस्ती पूण अशें कितें म्हणटा ते ती जाणटी बाबडी आनी तो मामा बाबडो कितें म्हणून करतलो. अंडरस्टँड करूंक जाय न्हू भुरग्यांनी मातसो. आनी या टीव्ही पयलो काय खूब हॅपी जालो. टीव्हीचे क्रिएचर्स सगळे रियल दिसता न्हू अशें म्हणटा. आनी फोन मारता म्हाका फोन मारलेलो उदो टीव्ही सगळे टीव्हीच करता आनी मोबायल काय आतां नाका टीव्हीच जाय काय आतां. आनी टीव्ही ऑन करून तेजे वयले हे दाखोवंक मेळना यूट्यूब चॅनलाचेर. म्हणजे टीव्ही आतां ऑन केली न्हू, आतां समज एक प्रोग्राम चलता स्टार प्लस जावं कितेंय चलता जाल्यार ते अशें दाखोवंक मेळना, कॉपीरायट इश्यू येता. पयला आसतले तुमी न्हू गुगल करून पळया नाल्यार यूट्यूबाचेर बीन. हे समज आमी कोणाची समज कितें चालू करता न्हू आनी प्ले करता जाल्यार ते एक हे कशें जाता कितें म्हणटा ते कम्युनिटी गायडलायन स्ट्रायक जाता यूट्यूब चॅनलाचेर. आनी आमचो चॅनल आतां मॉनिटायज आसा न्हू, सो आमकां स्ट्रायक येवपाचे चान्सीस खूब आसा. आनी आमी जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणान आमचे यूट्यूब चॅनल प्रोटेक्ट करता न्हू. आनी सद्या उलोवपाक बीन जायना, बरें दिसना, जिवाक तकली बिकली फोडटा सारकी आतां.
आणि या व्हेरी सून आम्ही बारीक सारीक बाकीचे आमची प्लॅनिंग्स आसा तितून फुडें आमी सरतली. आणि थँक्यू सो मच वन्स अगेन. आता तुमकां टीव्ही बद्दल सांगता. ॲक्च्युली हे जो व्लॉग्स आसा खबर आसा आमचे ते 3 पार्टान आमी करता, कित्याक आयज जे व्हिडिओ आसा परत ती व्हडली जातली आनीक. सो आमी डिसायड केलें की 3 पार्टान करया म्हणून. कित्याक सांग आयज न्हू म्हाका जिवाक बरें दिसना म्हणून आमी भायर व्लॉग करूंक वचोंक ना. आमी आयज काय व्लॉग 0 व्लॉग केला आमी आयज कांयच ना. ही जी आमी उलयता पळय आतां काडल्या व्हिडिओ आमी, आनी तुमी प्रतीकाची पळयता ती 2 दीस पयलींची व्हिडिओ. सो कितें आसा जाणां बरें दिसना म्हणून काय व्हिडिओ घालूंक ना. सो आमी तेजो 3 पार्ट केले, कित्याक एवरीडे आमचे व्लॉग येना जाल्यार आमच्या सबस्क्रायबरांचो मागीर मूड ऑफ जाता. सो बिकॉज ऑफ दॅट. आनी या जे टीव्ही कोणी दिला खबर आसा आमकां तेंची नांवां घेवंक सोदता हांव. व्हेरी प्रेशियस पीपल. आनी सो गायज आमकां ही टीव्ही डायरेक्टली आमकां एका मनशान दिल्लेली आसा. तेजें नांव आसा स्टेफी लोबो आनी तेजी फॅमिली. थँक्यू सो मच फॉर गिवींग दीस टीव्ही यू नो. आनी म्हाका न्हू टीव्ही खातीर कितें म्हणटा ते खूब क्वेश्चनां येयल्लेली, खूब मॅसेजीस येयल्लेले. टीव्ही दितलो केन्ना दितलो, जावं कशी दितलो, जावं कोण दितलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आनी मेन म्हणटा ते न्हू आमचे टीव्ही फाटल्यान पासून जावं आतां टीव्ही घेवपा खातीर न्हू म्हाका थोड्या जाणांनी पयशे धाडलेले. म्हणजे थोड्या जाणांनी म्हाका पयशे कितें म्हणटा ते गुगल पे केल्लेले. आनी हे सडनली आमचे जी फॅमिली आहा यूट्यूब फॅमिली खबर आसा ती तुमकां खबर आहा येदी व्हडली आसा. आनी स्टेफी लोबो थँक्यू सो मच डियर. तेणी डायरेक्ट टीव्हीच धाडली म्हाका घरा कडेन. म्हाज्या घरा कडेन पयशे बीन धाडूंक ना, डायरेक्ट टीव्हीच धाडली सरप्रायज कसो. सो घरा कडेन टीव्ही भायर. आनी ती टीव्ही घेवन मागीर आमी गेली आनी ताका डिलिव्हर केली. आतां कोणी कोणी म्हाका पयशे धाडलेले खबर आसा फॉर एग्जाम्पल टीव्ही घेवपाक, तेंच्या बद्दल नांवां घेतलो हांव फुडल्या व्लॉगान. आयज म्हाजे कडेन खरेंच उलोवपाक जायना, प्लीज अंडरस्टँड मी, कित्याक म्हाका बरें जिवाक बरें ना. आनी अंकिता पळय फाटल्यान कशें बसला पळय ते. सो इट्स टोटली डिफरंट. आनी या कितें म्हणटा ते म्हाका न्हू सायनसाचे प्रॉब्लम आहा. मातसो धूळ बीन कितें लागली न्हू जाल्यार म्हाका रोखडीच थंडी बीन जाता, रोखडीच सारकी. सो म्हणून तुमी म्हणूं शकता ल्हान भुरग्यांक जाता पळय तशें हांव परत शीक पडटा. म्हाका थंडेचे म्हाका खूब कितें म्हणटा ते वर्साचे 12 म्हयने म्हणजे थंडी चालूच आसता. आनी या स्टेफी लोबो थँक्यू सो मच डियर. कितें म्हणून सांगू हांव, कितें म्हणूं तुज्या बद्दल. ते सांगताले म्हाका की आपणाचें नांव केन्ना युट्यूबान घेवं नाका, आपणाच्या फॅमिली बद्दल जावं आपणाच्या तेजे बॉयफ्रेंडाचे पासून एक खूब इनवॉल्वमेंट आसा हे युट्यूब हितून म्हणजे टीव्ही हाडपा बद्दल. सो तुमकां सांगूं शकना पळय तितले. आनी मेन म्हणटा ते आमकां न्हू जे टीव्हीक कोणी आमकां टीव्हीक धाडलेले थोडे पयशे म्हणजे गुगल पे बीन केल्ले. सो आमी कितें केलें खबर आसा ते अमेझींग सारके. ते आमी जे पयशे आसा खबर आसा काडले आनी सायडीक दवरले. आनी जाणटेक ते शिवोलची आमची आई आसा खबर आसा तिका मातसो बारीक सारीक हेल्प केलो. आनी थोडे न्हू हांवें काडून दवरल्या सायडीक, म्हणजे थोडे अमावंट हांवें काडून सायडीक दवरला. सो आय एम प्लॅनिंग टू डू समथींग. मीन वायल तुमकां आतां ते व्हिडिओनी कळटले कोणी धाडलेले पळय तेंचे हांव कोणी धाडला पळय तेंचें नांव फुडल्या ब्लॉगान घेतलो. नाल्यार कितें जातलें थर्ड ब्लॉग आमचो आनी एक हेजो पार्ट येवपाचो आहा न्हू. सो नाल्यार तो मागीर एक कितें म्हणटा तो खाली ब्लॉग कसो दिसतलो. आनी आमी भायरूय सरोंक ना न्हू ब्लॉग करपाक. सो त्या बद्दल आमी तुमकां सांगतली. आनी आमी ते पयशे न्हू खंय तरी बऱ्या जाग्यार घालपाचे आसा. हांव सारको एक्सायटेड आसा. कितें सांगू तुमकां, इतलो एक्सायटेड आहा सारको. आनी येस फायनान्शियली म्हाका कितें म्हणटा ते फायनान्शियली म्हाका हेल्प करूंक लायलेली कितें म्हणटा ते थोड्या यूट्यूब फॅमिलीन. सो रिगार्डींग दॅट हांव तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान सांगता कशें कितें पळय तें. आनी या थँक्यू सो मच. आनी या थँक्यू सो मच वन्स अगेन स्टेफी फॉर गिवींग सो मच लव अँड सपोर्ट न्हू गो. हय ते कशें जाला पळय ते जाम. सो गायज हांव व्हिडिओ हांगार एंड करता. प्लीज लायक शेअर सबस्क्रायब कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. आनी प्लीज डोंट कमेंट फालतूर थिंग्स न्हू. फालतूर कमेंट करपी खूब आसा. आमी कितें लोकांचें बरेंच करपाक भायर सरता. सो या आयज बरें ना. सो मेळटा तुमकां नेवे व्हिडिओ. टील दॅन टाटा.
टाटा म्हणू का बाय बाय सारखे म्हणू का टाटा सारखे म्हणू का ए टाटा रे आ,